सगळ्यांक तुमकां येवकार. आमचे बरोबर आयज प्रेसाक आसा आमची वुमन्स विंग प्रेसिडेंट मॅडम दियोदिता. काल आमच्या प्रेसिडेंटान मनोज परबान एक व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू रोड वायडनींग आनी तेजो इम्पॅक्ट एक धाकट्याच्या गांवांत पिर्णा कसो जाता तो सांगला. थंयसरली घरां, थंयसरले रिलीजियस स्ट्रक्चर ते कशें इम्पॅक्ट जाता आनी लोकांनी थंयसर कसो आवाज थंयसर उठयला, ग्रामसभेन कितें केलां तें मांडलें. आनी तेकाच फुडें धरून आमी आयज ह्या इशूचेर ऑल ओवर गोवा कितें चलता आनी कशें प्रत्येक गोंयच्या गांवांनी हेजो इम्पॅक्ट पडपाचो आसा तें सांगपाक येल्लें आसा. तुमकां खबर आसा रिजनल प्लॅन 2021 जो आसा जो हो एक डिस्ट्रक्टीव प्लॅन काँग्रेसीन हाडलेलो आनी आतां BJP सरकार तो फुडें व्हरता. तेतून प्रपोज रोड 15 मिटर्स, 10 मिटर्स, 25 मिटर्स रोड आसा. आनी तुमकां खबर आसा हेच्या पयलीं जे मार्चान हायकोर्टान एक ऑर्डर दिल्ली की जे जे रोड वायडनिंगान कन्स्ट्रक्शन्स आसा, स्पेशली इलिगल कन्स्ट्रक्शन्स आसा आनी कितें आसा, शॉप्स आसा, कमर्शियल इस्टाब्लिशमेंट आसा ते डेमोलिश जातले. आनी तेच्याच रिलेटेड हे फुडें काल जशें मनोजान सांगलां की एक धाकटोसो गांव हे प्रपोज रोडा खातीर आनी हे जे नवे डेव्हलपमेंट्स येता, मेगा प्रोजेक्ट येता तेका खातीर तेजी आयडेंटिटी जी वचपाची आसा, थंयसरली घरां, थंयसरले टेम्पल, थंयसरले बिजनेसीस ते इम्पॅक्ट जावपाचे आसा. सो हे गोंयभर कितें चल्लां, खंयच्या खंयच्या पंचायतीन एक कशें आवाज उठयता आनी आमी कितें डिमांड करता आनी आमचो फुडली वाटचाल एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स कितें आसतली तें सांगपाक आयज तुमच्या मुखार आमी आसा. तेच्या पयलीं एक एग्जाम्पल म्हणून कळपाक लागून सगळ्यांक आमी आयज स्क्रिनीचेर एक तिसवाडी तालुकाचो आमी एक फूल रिजनल प्लॅन दाखयतले. कळपाक जाय की खंयसर खंयसर हे रोड्स आसा आनी खंयसर खंयसर कितें कितें दाखयलां तें. तुमकां कळपाक लागून एक तालुका आमी एक एग्जाम्पल घेता. आतां फाटल्यान तुमकां दिसता आसतलो तो तिसवाडी फूल तालुकाचो रिजनल प्लॅन. तितून कोर्लीम आहा, मागीर तुमचे म्हणजे गोंडालीम आसा, मागीर नावेलीम आसा, मागीर हे सायडीक तुमची लेफ्ट सायडीक कालापूर, मेर्शेस ते आसा, मागीर आजोसीम तो सगळो आसा. सो ह्या प्लॅनान तुमी पळोवंक शकता की हो जो आसा 3 तरेचे कॅटेगरीज प्रपोज रोड्स मेन्शन केल्ले आसा. प्रपोज रोड 25 मिटर्स, प्रपोज रोड 15 मिटर्स आनी प्रपोज रोड 10 मिटर्स. सो ब्लॅक डॉट्स आसा तुमचे दिसता, डार्क ब्लॅक डॉट्स आनी स्मॉल ब्लॉक डॉट्स आसा ते सगळे प्रपोज रोड्स. फॉर एग्जाम्पल हांगसर पळोवन तुमचे कारांबलीम तुमी पळोवंक शकता की हो प्रपोज रोड हो जो हायलायटेड आसा हांगा 25 मिटर्स तुमी झूम करता तुमकां लागून 25 मिटर्स दाखयला आनी सायडीकचो रोड आसा 10 मिटर्स. हो प्रपोज रोड फुडें जावपाचो आसा आनी ते सायडीकचे जे आहा ते ग्रीन कवर तेंच्यांनी दाखयला. फाल्यां तर हांगा जर ग्रीन कवर कन्वर्ट करून जर सेटलमेंटान जाता आनी मेगा प्रोजेक्ट्स जाता तर तांकां लागून हो रोड आसतलो. आनी थंयसर एक्जिस्टींग घरां फुडें तुमचे फुडली जी आहा ती ग्रीन हांगसर पळोवंक शकता तुमी 25 जाता त्याच्या सायडीक सेटलमेंट ना म्हणजे घरां आसपाक शकता थंयसर. आनी मागीर फुडें हे सायडीन तुमी पळोवंक शकता की हांगसर परत 15 मिटर रोड दाखयला, परत 10 मिटर रोड दाखयला, परत 15 मिटर. सर फूल मागीर परत 25 हांगसर परत 10 मिटर दाखयला. सो असो रिजनल प्लॅनान अशे ते प्रपोज रोड्स वा डिस्ट्रक्टीव प्लॅन गांव काबार करपाचो, गांव पिड्ड्यार करपाचो आनी गोंयकारांची घरां आनी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स नाजाल्यार बिजनेसीस ते डेमोलिश करपाचो असो प्लॅन केल्लो आसा. सो हो प्लॅन जेन्ना काँग्रेसीन हाडलो, एक डिस्ट्रक्टीव प्लॅन हाडलो आनी BJP फुडें व्हरता आसतना आमी पळयलें की गोंयच्यो ज्यो आतां गांव आसा, पंचायतीच आसा, स्पेशली जेन्ना कोर्टाची ऑर्डर येयली मार्चान तेन्नाच्यान जागृत जाल्ले आसा आनी एक फियर आनी एन्जायटी जाल्ली आसा. ही फियर आनी एन्जायटी अशी की तेंची घरां वयतली, रोड जर प्रपोज रोड जाल्यार फाल्यां थंयसर प्रोजेक्ट येयलो सायडीक आनी मेगा प्रोजेक्ट येयलो, दिल्लीकरांचो प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार थंयसर ते प्रपोज रोडाचेर ते एक्जिस्टींग रोड जातलो. मागीर थंयसर तेंची घरां आसा, एक्जिस्टींग घरां नाल्यार शॉप्स आसा, नाल्यार कमर्शियल इस्टाब्लिशमेंट आसा, नाल्यार रिलीजियस स्ट्रक्चर आसा ते डेमोलिश जातले. सो तेकाच लागून वो आमी तुमकां दाखयता की खंयच्या खंयच्या पंचायतींनी कितें कितें आतां पर्यंत केल्लें आसा. फॉर एग्जाम्पल मांद्रे पंचायतीन जी ग्रामसभा जाली, मांद्रे पंचायतीन ग्रामसभा जातकीर आनी थंयसर लोकांनी ते कॉन्स्टिट्युन्सीन ते आरांबोल ते सायडीकच्यान ते लोकांनी सगळ्यांनी मिटींग घेवन थंयसर
प्रपोज जे रोड येता गांवांत 20 किलोमिटर स्ट्रेच तो दोनूय सायडीच्यान रोड 12.5 म्हणून 25 मिटर जो रोड येता अराउंड 20 किलोमिटर स्ट्रेच आहा थंयसर तेंच्या लोकांनी कितें म्हटलां की थंयसर चोपड्या टू केरी तो रोड आसा थंयसर कितें म्हटलां की जो रोड वायडनींग जातलो हो मेगा प्रोजेक्ट्सां खातीर जातलो वो दिल्लीकार जे येता गोंयान तेंच्या खातीर जातलो आनी जी एक्जिस्टींग एज ओल्ड होम्स आसा नाजाल्यार जी एन्सेस्ट्रल हावस आसा नाजाल्यार ओल्ड आदी टेंपल आसा नाजाल्यार दुसरे रिलीजियस स्ट्रक्चर आसा ते डेमोलिश जातले असो तेंचो फियर एंड एन्जायटी म्हणून तेंच्यांनी एक थंयसर प्रोटेस्टूय केल्लो एक मिटींग ऑर्गनायज केल्ली आनी तेंच्यांनी तशें हें केल्ली मागीर थंयसरल्या आमदारान सांगलें की थंयसर 25 मिटर रोड जायना सेंटर ऑफ द रोड फ्रॉम 12.5 जायना तो फक्त 8 मिटरूच जाता म्हणून लोकांनी तेजें आयकोंक ना लोकांनी तो फुडें ही मुवमेंट तेंच्यांनी फुडें तेल्लो आसा मागीर नेक्स्ट जी आमी पळयलें की व्हेरी वोकल पंचायत आनी ती म्हणटा म्हणजे आजगांव थंयसर भरपूर इशू जाले आमचेय भुरगे थंयसर पंचायतीन गेले ग्रामसभेन वो इशू मांडलो की जो प्रपोज रोड आहा रिजनल प्लॅनचेर तेंच्यांनी 25 मिटर तो स्क्रॅप करचो असो तेंचो डिमांड आहा आनी दिल्लीकार जो ऑलरेडी धाकट्या रोडाचेर तेंचे मेगा प्रोजेक्ट आसा आनी जर व्हडलो रोड येयलो थंयसर ऑलरेडी धाकट्या रोडाचेर घरां आसा ती जर प्रोजेक्ट्स आसा ती जाता व्हडलो फ्रॉम 6 मिटर टू 10 मिटर जाता फ्रॉम 10 मिटर टू 15 आनी 15 मिटर टू 25 मिटर्स जाता जाल्यार व्हडले दिल्लीकार तेंकां लागून जाता आनी तेकाच लागून तेंच्यांनी तसो ग्रामसभेन ठराव मांडलो की हो आमकां रिजनल प्लॅन नाका जो प्रपोज आसा रिजनल प्लॅन नाका म्हणून मागीर सिओलीम आनी सोडियम थंयसरूय तेवूय ग्रामान तशेंच जालें स्पेशली ह्या आजगांव आनी बार्देस तालुक्यान हे खूब चल्लेले आसा आनी तेंच्यांनी ऑब्जेक्शन हाडलें लोकल्सांनी की तेंकां फियर एंड एन्जायटी आसा म्हणून तेंच्यांनी सरकाराक तशें बरयलां ग्रामसभेन रेजोल्युशनूय मांडलां आनी जेन्ना अंजुना जो रोड वायडनींग इशू जालो मायकल लोबो थंयसर येयलो आनी इन्चार्ज जाल्लो आनी तेणें आपली गुंडागिरी आनी दादागिरी केली आनी लोकांच्या विरुद्ध तेंच्यांनी तो रोड वायडनींग प्रोजेक्ट आहा तो फुडें व्हेलो लोकांक थंयसर नाका आसलें की रोड वायडनींग जाल्लें थंयसर रिलीजियस स्ट्रक्चर्स आहा तेंचे बिजनसीस आसा ते तांकां गेल्ले नाका आसले तेंचे घरां आसा आदलीं घरां आसा एज ओल्ड होम्स आहा थंयसर मायकल लोबो येयलो बासाबासी जाली तेका लोकांनी विचारलें की तूं सीएम कसो वागता तूं गुंडा कसो वागता आनी तूं दुसरे कॉन्स्टिट्युन्सीचो आमदार तूं सिओलो नाल्यार तूं अंजुना कित्याक येयलो म्हणून हेवूय बाशाबाशी जाली आनी सगळ्यांक ते व्हायरल जाल्ले सगळ्यांक खबर आसा आनी जेन्ना वो मायकल लोबो आमी ताका सांगूंक सोदता की वो हे आतां रोड वाडून लोकांच्या विरुद्ध लोकांक नाका तरी पूण तो फुडें व्हरूंक सोदता आनी हो बीजेपी गव्हर्मेंट ताका सपोर्ट करता बीजेपी गव्हर्मेंट ताका सपोर्ट करून गोंयकारांक लँडलेस आनी होमलेस करूंक सोदता मागीर आमी पळयलें की अशे तरेन सगळ्याक जाल्लें आसा आमी आमच्याय पंचायतीन आमी पळयलां की आमचो जो मेन रोड आसा MDR आसा तो 15 मिटर केल्लो आसा आनी थंयसरल्यान फ्रॉम रिबांडर टू मानसवाडा टू गांवांत पर्यंत सगळे ते शॉपकिपर्स आसा नाल्यार बिजनसीस आसा घराघरान तांकां ऑलरेडी पंचायतीन नोटीसी काडलेले आसा तो फियर एंड एन्जायटी सगळ्यांक आसा आनी लोक भिल्ले आसा की तेंच्या आयज शॉपांक गेल्ले फाल्यां तेंच्या घरांक येतले फाल्यां ते रिलीजियस स्ट्रक्चरांक येतले सो हे रोड नाल्यार हे इतले व्हडले रोड 25 मिटर 10 मिटर 15 मिटर हे कोणाक आमचो तरी आरोप आसा आमचो तरी स्टेटमेंट आसा की हो दिल्लीकारांक हे दिल्लीच्या बिल्डर लॉबिंग कर आनी मेगा प्रोजेक्ट्सांक सेकंडली सांगूंक सोदता की हे हाडोवपाक रेव्होल्युशनरी गोवन्स थोडे डिमांड्स आनी थोडे सजेशन्स सरकाराक दिवंक सोदता आनी ते डिमांड अशे आहा की जे 10 मिटर्स नाल्यार 15 मिटर नाल्यार 25 मिटर्स रोड आहा ते रिजनल प्लॅन 2020 काडपाचे ते स्क्रॅप करपाचे थंयसरल्यान प्रपोज रोड जे आहा ते स्क्रॅप करपाचे हो आमचो फर्स्ट डिमांड आहा सेकंड आमचो डिमांड आसा की जे गोंयकारांची जे लोकल्सांची थंयसर घरां आसा नाजाल्यार टेंपल्स आसा नाजाल्यार रिलीजियस स्ट्रक्चर्स आसा नाजाल्यार बिजनसीस आसा शॉप्स आसा ती डेमोलिश करची न्हू लोकांक रिलीफ दिवची तेंच्या खातीर सेपरेट कायदो करचो तिसरो आमचो डिमांड आसा की एक कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन जेन्ना आमी फर्स्ट सांगला की जो रिजनल जे प्रपोज रोड आहा ते स्क्रॅप करचे ते रिमूव करचे फ्रॉम RP 2021 जाल्यार तिसरो आमचो डिमांड आहा की एक कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन सगळे लोकांक घेवन सगळे ग्रामसभेन घेवन सगळे NGOंक घेवन सगळे एनवायरमेंटलिस्टांक घेवन एक कॉम्प्रिहेन्सीव रोड प्लॅन नेवो तयार करचो आनी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन करचो आनी हे जर आमी लोकां कडेन मागता की तुमी हितून आमकां हातभार दिवचो जर तुमच्या गांवांत अशें दिसता तुमकां की पंचायतीन तुमकां नोटिसीस काडले आसा नाजाल्यार म्युनिसिपालिटीन नोटिसीस काडले आसा PWDन नोटीस काडले ते आमकां सांगचें आमी तुमकां हेल्प करपाक रेडी आसा आनी हे डिस्ट्रक्टीव प्लॅन जो सरकार नाजाल्यार BJP गव्हर्मेंट फुडें व्हरूंक सोदता ताका आमकां तेंको दिवचो ताका आडोवपाक आमकां तेंको दिवचो आनी जर सरकार हे डिमांड्स आमचे सजेशन्स आमचे आयकना
जाल्यार आमी फूल गोंयभर उगी चळवळ जी अगेन्स्ट पिर्णाच्यान चालू जाल्ली आसा ती आमी गोंयभर फुडें व्हरपाक तयार आसा. जी आमच्या प्रेजिडेंटान काल सांगलें की पिर्णा गांव धाकटो तेजो कसो हे प्रपोज रोडा खातीर तेजो आयडेंटिटी नश्ट जावपाची आसा. ताकाच लागून आमी ही पिर्णासून चालिल्ली चळवळ तशें लोक कशें ग्रामसभेन तेंचें रेजोल्युशन पास केल्लें आसा ती चळवळ फुडें आख्खे गोंयभर व्हरपाक आमी तयार आसा. आनी प्रत्येक ग्रामसभेन जसो आमचे भुरगे आसा थंयसर रेजोल्युशन मांडपाक मागीर तेंचो अवेरनेस करपाक सिग्नेचर कॅम्पेन करपाक जशें केरी जाल्ले जशें मांद्रे कॉन्स्टिट्युशन जालें जशें अंजुना जालें तशें आजगांव जालें तशें करपाक आमी रेडी आसा. आनी येता त्या असेंब्लीन वो जावं तो स्टार क्वेश्चन ना जाल्यार कॉलिंग एटेन्शन ना जाल्यार रेजोल्युशन आमचो आमदार 100% मांडटलो. कित्याक हे गोंयकारां खातीर हे जे प्रपोज रोड्स आनी हायकोर्टान जे डायरेक्शन दिला व्हेरी डेंजरस आसा. आनी ताकाच लागून सरकार आमी पळयलें की सरकार एका वाटेन इल्लिगल घरां जी आसा जी कोमुनिदाद लेगान नाल्यार गव्हर्मेंट लँडान रेगुलरायज करून कायदे हाडूंक सोदता. सो आमी मागता सरकारा कडेन की जे असेंब्लीन आमी पॉयंट्स घालता जावं तो स्टार क्वेश्चन ना रेजोल्युशन ना जाल्यार कसलो तरी एक अमेंडमेंट जे हे रिलेटेड आमी घालतले आनी आमचे डिमांड्स आसा ते फुडें व्हरतले तेका दिवच्यो. ह्याच रिलेटेड हांव मागता मॅडमी कडेन की तेणी तिजे विचार कितें आहा ह्या इश्यूचेर ते तेणी सांगचे. थँक्यू. आतांच अजयान सांगलें ते भाशेन स्पेशली आसगांव हो एक रोड वायडनींग अनअप्रूव्ड रोड वायडनींग विदाउट लिगल सँक्शन. सो कनेक्टिंग स्टार्टिंग फ्रॉम म्हापसा टू अंजुना एंड पासिंग थ्रू वागातोर. सो ते JCB बी घान सारके नोस्ट करपाची विलेज. अशेंच MLA गेले एक MLA दिलायलाक सांगपा सोदता ते MLA विचून हाडलें लोकांनी थिंगाच्या वागातोर लोकांनी तेणें ते सगळें काम करता BJP प्लीज करपाकू. आनी तेका BJP प्लीज करपाक आमगे गोंयकारांक होमलेस आनी हेल्पलेस करून उडयता. तेंगेले आख्खी कंपाऊंड वॉल्स गेले थोड्यांगे झाड कातोले आनी इवन कोपेलां आमगे कोपेलां बी वयताय रस्त्या लागून. सो हांव तेका विचारपाक सोदतां तुका एकल्या कडेन तुका लोकांन वोटर त्या वोटरान तुका इलेक्ट कोन्न हाडलें जाल्यार तुगे MLA गोवा कित्याक म्हणजे तुगे MLA मायकल लोबो कित्याक येवपा पडलो थिंगा तूं तेगे पापड बी काय. सो तुका खबर ना की ते ह्या लोकांगेर तुवें मानपा जाय म्हणून पयलें तुवें तेंकां कन्सल्ट करपा जाय आसलोलें. रिजनल प्लॅना हो 25 मिटर्स रोड नाक म्हूण ऑलरेडी तेमी सांगलोलें लोकांक आनी इवन रेजोल्युशन पास केलोलें ग्रामसभा. पूण तूं तें कांय पळय नासतना आनी कांयच परमिशन्स नाय वर्क ऑर्डर ना वर्क ऑर्डर फ्रॉम इवन PWD आनी खंयची अथॉरिटीन दिल ना. सो तूं ते अबाव दी अथॉरिटी अशें कितें म्हूण दाखोवपाक सोदता जाल्यार हे लोकांचे सारके कातरून सगळे JCB घान तुवें सगळे नोस्ट कित्याक करपाक चिंतलां. हांव एपील कोता तूं एक बायल जायन सको नाका तेमी तुका विचून हाडला. सो तांकां मानत तशें तुवें करपाक जाय. पयलीं तांकां कन्सल्ट करपाक जाय आसलो थिंगाचे आमगे लोकल्सांक. तांकां त्रास जायते पडटाय. जायतीं जाणां भायर सोली रस्त्याचेर. ते एक्चुली इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हळ्यार तूं सगळ्यांक घेवन तूं एकलें उलोवपाक जाय. पूण आतां कितें जालां लोक भायर सोला लोक उलोवपाक लागला. सो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह पॉलिसी कोता हो कितें हाडटा आपणागे कॉन्स्टिट्युएन्सी ते लोकांक जाय तशें आसपाक जाय. दॅट इज द मिनींग ऑफ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह. यू आर स्टँडींग फॉर द पीपल. यू डू वॉट पीपल वॉन्ट नॉट वॉट यू वॉन्ट जस्ट बिकॉज यू हॅव द पावर. सो हांव तुका सांगपाक सोदतां हे लोकांक तूं त्रास कोनाका थ्रू दीस प्रोजेक्ट्स ना तूं प्लीज कोता दिल्लीकारांक व्हडलो प्रोजेक्ट हाडपा आनी चिंतलो आहा तुवें. सो ऑलरेडी थिंगा व्हडलो प्रोजेक्ट जालो आहाय तेंक कोणी वाट ओडी करपा तूं कोता. तूं म्हणटा व्हेकल्सां पास जावपा व्हेकल्सां पयलीं डिसिप्लीन शिकोवपा जाय रोड डिसिप्लीन. आतां हिल स्टेशनां वच आनी खंयचे ते भायर गांवान वच तेमी हात लायले ना नेचरा झाडां वयल्यान पासून रस्ते केल्याय जाल्यार कित्याक गरज आमकां असो रस्ते जे नोस्ट कोताय आमगे कोपेलां आमगे देवस्पणां जागे जावं आमगे झाडां हे डेव्हलपमेंट हे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट कावणीचा दिता. This is not sustainable development. Sustainable development is सगळे कन्सिडर करपा जाय एनवायरमेंट सगळे मनशांगे ओपिनियन तेगे सगळे कन्सिडर करून तेन्ना की आमी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणपाचें. ते नोस्ट करपा न्हू गांव लोकांक त्रास करपा लोकांक रस्ते हाडपा हें न्हू. आमी हेक लागून इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हाडय जाल्यार आमगे मागणें हे आसगांवकारांगे मागणें सांगता तेंगेले तूं सांबाळ सगळें जावं ती कंपाऊंड वॉल्स जावं तेंगे घरां वो तेंगेले
चॅपल्स कॉपेलां ती सांबाळपाची. दुसरें म्हळ्यार प्लॅन कोर, लोकांक कन्सल्ट कोण कोर. हे लोकां जाय दुखोलां आनी ती रस्त्यार येयलें, सो तेंक कन्सल्ट कोर. तेंगे शॉप्स गेले, तेंगे दिसपोटी ग्रास गेला आनी वयतलो आनी फुडारा तूं बंद कोना जाल्यार प्रोजेक्ट. आनी मागीर आमी मागताय की तुवें मुखार सोन एज अ वुमन एंड एज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ सिओली बरें आहा तें काम कर आनी मानत तशें तुगे वोटर्सां. बीजेपी प्लीज कोनाका, तेंक लोकां हेल्पलेस आनी होमलेस कोण बीजेपी प्लीज कोनाका. इतलेंच मुगे मागणें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.